चौथीच्या बोवाळाक लागून लोकायुक्ताकडेन मालमत्तेचो तपशील दिवप शक्य जालें ना अशें स्पश्टीकरण रिटर्न्स न भरपी तिनूय आमदारांनी दिलां। सगळ्या आमदारांनी 1 ऑगस्टा पयलीं मालमत्ता कळोवची असो आदेश लोकायुक्तान दिल्लो। उपसभापती अनंत शेट, आमदार बाबू कवळेकार आनी आमदार विष्णू वाघ हांन अजून मेरेन मालमत्तेचो तपशील आयोगाक दिल्लो ना। गोंय विधानसभेच्या 3 आमदारांनी अजून मेरेन लोकायुक्तांक आपणाली मालमत्ता कळोवंक ना। चवथीच्या बोवाळाक लागून मातसो लेट जाला, आतां फुडल्या सप्तकान रिटर्न्स भरतलो अशें उपसभापती अनंत शेटान सांगलें। फुडल्या विकान जातले ह्या विकान सर फुडल्या विकान भरतले न्ही तुमी? हय 11 दिसांचो गणपती पावयल्या उपरांत रोखडोच लोकायुक्ताक मेळटलो अशें केपेंचो काँग्रेस आमदार बाबू कवळेकारान स्पश्ट केलें। तो जाऊन करतो जाणा तो जाऊन करतो म्हणटा रेडी आहा ते म्हणजे रेडी आसा। हांव घराडे पुजारी असले कारणान हांव घराडे पुजारी म्हणजे 10 दिसांचो गणपती आमचो। ओके तो पावयलो काय हांव करतलो कित्याक म्हाजो सीए कडेन रेडी केला, ऑलरेडी सगळें रेडी आहा। मालमत्ता रिटर्न फायल करपाक लोकायुक्तान 3 सप्टेंबर मेरेन मुजत दिल्या। ही मुजत सोंपचे पयलींच रिटर्न्स फायल करतलो अशें आमदार विष्णू वाघान प्रुडंटाक सांगलें। मे ऑगस्ट जाता तेन्ना बरोवपाक आसलें लास्ट हांवें केल्ली तयारी बरोवपाची। तांणी डिक्लेअर केलें 30 सप्टेंबर मेरेन मुदत आहा। आतां मुदत उलटून वचून भरूं ना जाल्यार कोणा हें करूं जाता न्ही। ओके बरें, तुमी केन्ना भरतले? तेन्ना ते मुदती पयलीं भरतलो न्ही, बिफोर 30 सप्टेंबर। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी। गोंयच्या दर्यादेगांचे लायफगार्ड ना अशें जावचें ना। 30 ऑक्टोबर मेरेन दृश्टी आपले लायफगार्ड दवरतली। 15 ऑक्टोबर मेरेन नवे टेंडराचेर निर्णय जातलो अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकारान प्रुडंटाक सांगलां। दृश्टीचो कॉन्ट्राक्ट आज सोंपता। 16 तारखेक सावन दर्यावेळेचेर लायफगार्ड आसचे ना असो बोवाळ पडिल्लो। गोंयांतल्या दर्यावेळांची राखण करपाचें काम 31 ऑक्टोबर मेरेन करपाचे दृश्टीन मानून घेतिल्ल्यान दर्यावेळेर वचपी गोंयकार आनी पर्यटकांनी भिवपाची गरज ना अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकारान प्रुडंटाक सांगलें। न्यू टेंडर नाव फ्लोटेड तोपर्यंत ऑल्टरनेटीव म्हणून जी दृष्टी कंपनी आमकां सर्विसीस दिताली लायफगार्डाची तेजी आमच्या ऑक्टोबराच्या 30 तारखेपर्यंत आमकां वाडोवन दिल्ली आसा आनी 30 तारखेर ऑक्टोबर पर्यंत ही नवे जे टेंडर आसा नवे टेंडर आमी तेज्यो फॉर्मेलिटीज जातल्यो आनी जे कोण लोवस्ट आहा तांकां आमी त्यो सर्विसीस दिवपा खातीर वर्क ऑर्डर दितले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। सांताक्रूज दोट्टी खून प्रकरणांतलो मुखेल आरोपी नॉर्मन फर्नांडीस फट उलयता अशें पुलीस म्हणटात। दोगांचो खून केल्ले उपरांत नॉर्मनान स्वताचेर सुरो मारलो हें पळयल्ले 4 ते 5 साक्षीदार पुलिसेक मेळ्ळ्यात अशें उप अधीक्षक महेश गांवकारान सांगलें। फॉरेन्सीक तज्ञ तेंच सांगतात। एडगर वाझान आपणाचेर सुरो मारलो असो दावो नॉर्मनान केल्लो। सांताक्रूज दोट्टी खून प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत आरोपी नॉर्मन फर्नांडीसान आपणाचेर सुरो मारून घेतलो ह्या विशीं पुलिसांच्या मनात कसलोच दुबाव ना। जीएमसीच्या फॉरेन्सीक डॉक्टरांनी तसोच अहवाल दिला अशें पुलीस उप अधीक्षक महेश गांवकर म्हणटा। एडगर वाझान आपणाक सुरो तोपलो असो दावो नॉर्मनान केल्लो। नॉरिन वाझ आनी तिची सासूमाय अवरिता वाझाक मारल्या उपरांत नॉर्मनान स्वताक सुरो तोपलो हे सांगपी 4-5 साक्षीदार पुलिसेक मेळ्ळ्यात। हे सगळे नॉरिन वाझाचे सोयरे आसात। खून जाल्लो तेन्ना हे सगळे सोयरे नॉरिन वाझाच्या घरात आशिल्ले अशें पुलीस म्हणटात। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। पोटाक अन्न ना, रावपाक घर ना, करमशील कोडार रावपी वानरमाऱ्यांची ही व्यथा। ते दर वर्सा चवथ पुजतात। तांची उमेद सामान्य लोकां प्रमाणच, पूण हातांत पयसो नासतनाय गणपती पुजपी वानरमाऱ्यांक उदरगतीचो आशिर्वाद अजून मेरेन मेळूंक ना। घरदार ना तेन्ना शिक्षण आनी रेशन कार्डा सारकी सुविधाय ना। गणपती पुजपाक हक्काची इल्ली जमीनय ना। चवथ ही गोंयकारांची सगळ्यान व्हड परब। ती मनोवपा खातीर गरीब आनी गिरेस्त आपल्या कडेन जाता तो खर्च करतात। पूण आयज तुमकां दाखयतात सर्वसामान्या परस वेगळी चवथ, घरदार नाशिल्ल्यांची चवथ। पोटभर खावपाक पयसो ना, पूण देवाचेर व्हड श्रद्धा आशिल्ल्या वानरमाऱ्यांची चवथ। एका ल्हानशा माटवान तांणी सोबीत गणपतीची मुर्ती पुजल्या। सिरियली पेटयल्यात, पूण ते बॅटरी वापरून। सुमार 100 वानरमारे कसमशील कोडार रावतात। लोकांचे सुवातीन ते गणपती पुजतात। चवथीक लागपी वस्तू कांय लोकांनी आपूण जावन तांकां दिल्यात।
हें आसता 5 दीस दवरुया 7 दीस पूण तितले पयशे आमकां जायना नाजाल्यार कोणाकडे अशें मागता अशे पयशे मातशे ती मागीर आमी एक 5 जाण लागून तुमगेले पयशे पेड करता तशें आतां एकट्यान मेद दिलां आमकां मकर अशें करून दिलां तेंगेले हितून ते करून दिता आमकां अशें 3 पिढयो जाल्यो हे वानरमारे कोडार रावतात. तांचे जाणटे वानर मारताले पूण आतां ते उसाच्या शेतान वा हेर सुवातींनी काम करून 4 पयशे जोडटात. पूण तांकां घर बांदपाक सुवात ना, खावपाक धड अन्न ना, रेशन कार्ड वा हेर सुविधाय ना. गणपती पुजपा खातीर तरी सरकारान हक्काची सुवात दिवची म्हूण ते मागतात. तुमी कोणी सपोर्ट करचो आमकां आनी जागा बी दिवपाची आमकां गणपती पुजपा जागा ना न्हू. मेळत ते काम करून पोट भरपी वानरमाऱ्यांकय दिसता आपली भुरगीं शिकची म्हूण. आमकां जागा ना, जमीन ना, काय ना, आमची भुरगीं शाळेन कोण भरना. भुरगे बी शाळेन घालपाचे आनी आमकां भुरगे मातशे शाळा शिकोवपा जातले अशें आमी चिंतताले. लागीं तुमकां शाळा शिगण्यार आसा लागीं शिगण्यार तुमी भुरग्याक धाडटा. भुरगे धाडटले म्हटले ते आजून चवकशी करून ते आतां आमकां कळपा लागना. सरकारान तांच्या परिस्थितीची दखल घेवची आनी कांय सुविधा दिवच्यो ही तांची प्रार्थना. तुमचो वार्षिक गणपती 7 दीस म्हटल्यार अशें आमगेले हांगा दुसरे जागा आसा हांगा धांवडयले जाल्यार दुसरे कडेन वचपाक जाय. रेशन कार्ड ना काय ना ते आतां रेशन कार्ड कोणी कितें उपाय केला कोणी दिवचे आमकां. सरकारी नोकरेक आशिल्ले लोक सुद्दां आपल्या आवय बापायचे वेगळे रेशन कार्ड करून अंत्योदयाचे तांदूळ खातात. मतां खातीर सरकारय तांकां ते दितात. पूण गरिबीन रावनी 7 दिसांची चवथ मनोवपी हे जमाती कडेन लक्ष दिल्यार सरकाराक निराधारांचे आशिर्वाद मेळटले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.